आयतारा जाल्ले वेलिंग प्रियोळ कुंकळ्ळे ग्रामसभेत जायांचे मळे लासून उडोवन फुलकारांच्या पोटाचेर पाय मारपाचो यत्न चल्ला असो आरोप करीत फुलकार समाजाचे अध्यक्ष प्रताप नायक तशेंच हेर फुलकारांनी मळ्यांच्या कुशीक आशिल्ल्या बेकायदेशीर आस्थापनांचेर खरपणान कारवाय करपाची मागणी लावन धरली। पंचायतीन जायांच्या मळ्यांक उजो लावप्यांचेर कारवाय जातली अशें आश्वासन दिलां खरें, मात तशें जालें ना जाल्यार आमी पंचायतीच्या मुखार बसून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी फुलकारांनी ह्या वेळार दिली। पयर परत 25 तारखे पयलीं आमी लेटर पोस्टार दिलें मळ्यांक उजो लागला म्हणून, पूण तेजे ऑपोजीट पार्टीनूय लेटर दिलें आनी तेजें लेटर थंय दवरला आनी आमकां अरेस्ट करपाक सोदता। ही कालची गजाल। आनी दुसरें म्हणल्यार आतां इतलो तेंप जालो म्हळ्यार रिपीट उजो जायत लागत आसा आनी आमी पळय नांव तेगलें मेन्शन करता पूण तेंचेर कांय एक्शन घेयना आनी आमचे सगळे आमचे फुलकार समाज हे सगळ्यांचे आमचें पोट सकाळच्या 5 आमचें काम चालू आसा, 5 ते 6, 7, 8, 9 रातची जाय तर आमचें विकपाचें पर्यंत काम चालू आसा तेंचें। इतले त्रास करून वयले अशी झाडांची नाशाडी जाता, कोण आमकां कोणाची एकल्याची हेल्प ना अजून पर्यंत। नाही पण कोण करता? भाटकार करता काय कोण करता? भाटकार करता, कोण करता अजून कांय कळना। पण सध्या आता त्या जाय तुम्ही हे करताले पळय थंय सध्या कसली कामां चालू आहा म्हणटा, ब्रिक्स करपाचे आनी थंय इल्लीगल कामां दत्ता म्हणटा ते वयर हायवे तेणी हे घातला ब्लॉक सिमेंटाचें उदक सगळें व्हांवन वयता जाय म्हळ्यार आनी तितून उज्यान मारता आनी त्या सिमेंटाच्या उदकांनी झाडां मारता झाडांनी वचून ते हाडटा आनी ते सकाळीं वाटल्या घाणींतल्यान वयचें पडटा। सो आयज ग्रामसभा आसली न्ही, आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी पोलिसीक जावून एप्लिकेशन दिल्या, पंचायतीकूय एप्लिकेशन, पूण आजून कोणाचो आधार ना आमकां। ते इन्स्पेक्टर येवन गेले, इन्स्पेक्शन करून गेले म्हणटा, पूण तेंचे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन अशें आसा आनी ते उदक व्हांवता आनी सगळे तांकां हायजेनीक कांय ना, संडास सगळे आमच्या गाया मळ्यांनी करता आनी मदीं टायम काडटा तेन्ना उजो घालता। सो आतां आयज पंचायतीन तुमकां कितें एश्युरन्स दिल्लें आसा? पंचायतीन सांगलां ह्या विकान कितें कारवाय करता, आमी सांगलां तुमी आमकां सपोर्ट करा, आमी कारवाय करता, मागीर कायदो हातांत घेतलो म्हणपा नाका म्हणून। सो केन्ना पर्यंत? बुधवार बिस्तार अशें म्हटल्यार सरकार बुधवार बिस्तार करता म्हणलें तेंच्यांनी, पळय आतां कितें करता काय ना। सो पंचायतीन समज जर आपलें उतर आयकलें ना जाल्यार तुमचो फुडें स्टेप कितें आसतलो? आमी परत पंचायतीन बसतले। आमी कारणीभूत ना। जायांच्या मळ्यांची जावपी नाशाडी आमी खपोवन घेवचे ना। ह्या घडणुकां बाबतीत पुलिशेंतूय कागाळ दाखल करून बुधवार मेरेन कारवाय करतले अशें आश्वासन सरपंच हर्षा गावडेन दिलां। आयज आमची 2024ची पयलीची जानेवारीची ग्रामसभा आशिल्ली। आमचे खुबशे आमचे पंचायती वाठाराचे आमचे भाव भयणी हांगा जमलेल्यो आनी ग्रामसभा ही आमची बरे तरेन जाली। आमची हो जायांचो इश्यू हे ग्रामसभेक चड गाजलो म्हणल्यार असो की तेंच्यो जायो आमचे पारंपारीक जायो आसा हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी त्यो जायो टिकोवन उरच्यो ह्यो आमच्या पंचायत वाठारांत सरपंच ह्या नात्यान म्हाकाय त्यो टिकोवन उरलेल्यो जाय। पूण अशें करून लोक जर उजो घालता, मुद्दाम जावन कितें करता, नाशाडी करता जाल्यार तेजेर रिएक्शन जावपूच जाय आनी ती योग्य तरेन आमी ती घेतली। सो आनी एक ठराव मार लोकांनी डिमांड केलो की EVM मशीन स्क्रॅप करचे म्हणून। EVM मशीन आमी कितें आमी पंचायती कडेन आसता, हें सेंट्रलाचें गव्हर्मेंटाचें आसता। आमचे वयर गव्हर्मेंट पंचायत, गव्हर्मेंटा वयर पंचायत आसना। ताका लागून जो कितें आमकां गव्हर्मेंट हें दिता, कायद्यार कितें बसता तें सांगता तेंच आमी करूं शकता। सो जायांचो आतां फुलकारांचो बुधवार बिस्तार म्हणल्यार तुमी म्हणल्यार इश्यू सॉल्व करतले म्हणून। सो त्या सॉल्व करतले म्हणल्यार जी कितें कंप्लेन आसा कोणाची दिल्ली आसा ती आमी पोलिशेन ती दितली आनी तेजी कायदेशीर कितें एक्शन घेवपाक आसा ती ते म्हणटले आनी तेचो आमच्या ग्रामस्थांचो इश्यू मातसो सुदारप लागचो इतलेंच आमचें। शेखर नायका सर, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।